कोंकणी भाशेचो आदर करप आनी ती तिगोवन दवरपा विशीं जागृताय करपा खातीर मडगांव इतिहासीक लोहिया मैदानार जाहीर सभा जाली। हे कार्यावळीचो हेत कोंकणी मोगी, लेखक, सांस्कृतीक कार्यकर्ते आनी सामान्य लोकांक एकठांय हाडून दिसपट्ट्या जिणेन, शिक्षणान आनी प्रशासनान मातृभास घटमूट करपा खातीर रणनितीचेर चर्चा करपाचो आसा। कोंकणी मराठीचो वाद कायम स्वरुपी थांबोवपाकच जाय। गोंयकार तिडकल्यात। कोंकणीक आवय भास आनी गोंयकारांची खाशेली वळख म्हूण मान्यताय दिवपा खातीर इतिहासीक आनी कठीण संघर्शा उपरांत गोंय राजभास कायदो 1987 जालो। कोंकणीक साहित्य अकादमीन एक स्वतंत्र साहित्यीक भास म्हूण मान्यताय दिल्या। कोंकणी बराबर राजभास करची म्हूण हिंगा तेणें मुद्दो मांडलो। आमी जशें सांगलां, आमी मराठी भाशेचेर विरोध न्हू, आमी मराठी उलयतल्यांचेर विरोध करिना, पूण कोंकणी गोंयची 1987 वर्साक राजभास म्हूण राजभास कायद्यान बरयलेली आसा। आनीक मराठीक सहभास टू बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस म्हूण जाहीर केल्लें आसा। तरूय आसतना तो हे पवित्र जाग्यार आतां म्हणटा कोंकणी बराबर मराठी राजभास जावची, हे केन्नाच जावचें ना। देखून आज येयलां, सदांच येता तशें आपयतकूच तो म्हणटा मिनिस्टर ब्रायब चल्ला एडमिनिस्ट्रेशनान। हांव विचारतां, जेन्ना आमी म्हणटा ब्रायब चल्ल्या एडमिनिस्ट्रेशनान तेन्ना ड्युटी कितें जाता? ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत, वॉट इज युअर ड्युटी? तुजी ड्युटी जाता हांव चॅक कोत्ता कितें चल्लां तें, सारकें की ना? होय म्हणात, सारकें? पयलीं उलयलो तेन्ना म्हणलें मराठी भाश हें करुया, कितें ऑफिशियल लँग्वेज, मागीर चेंज केलें म्हणलें सेकंड मराठी, कन्नडा आमच्यो मागास भास मानता हांव, ज्यो आसा बेंगॉली, गुजराती, सगळे सुखरूप आहा आपल्या आपल्या स्टेटीन। आमचे येदेशच्या गोंयान आमच्या कोंकणी आमी वाचोवची ना? गोंयकाराले कोण वाचयतली? आनी कोणे एटेम्प्ट करचो न्ही। आतां सांगता तुमकां हेंची थिंकींग। म्हाका फोन येता काल, कितें फोन येता? बाय तूं डायवर्ट ते कोत्ता इश्यू न्हू आनी तूं तेतून पडटा। हेमा, तूं कित्याक तें कोत्ता, ते डायवर्जन कोत्ता इश्यूचें डायवर्जन। हांव लायफ भर प्रजल साखरदांडे हिंगा आहा, लायफ भर आमच्या शेतान खातीर, आमच्या सैमा खातीर झगडल्या की ना बरोबर? सदांच, आनी आयजूय झगडटली। खूब जाणां, थँक्यू, देव बरें करूं बाय तुजें, देव बरें करूं। होय, आनी हेंकां मोदी मोदी आपलेच लोक हाडून कितें म्हणून कोत्तात आनी तशेंच मोदी केलें। देखून गोंयची अस्मिताय विलीन करपाच्या खंयच्याय यत्नांक लागून आमी ताच्या खाशेल्या भाशीक दायजाची राखण करपाक वचनबद्ध रावचे असो संकल्प करुया। कोंकणीक लागून गोंय हें महाराष्ट्रा परस वेगळें राज्य जाता हाचेर आमी भर दितात। कोंकणी ही गोंयची एकमेव राजभास आनी ही वळख 1987 सावन आसा आनी फुडें ती तशीच उरपाक जाय। गोंयचो इतिहास, आनी जेन्ना आमी गोंयचो इतिहासाचो विचार करतात तेन्ना आमकां एकूच भास इतिहासान मेळटा, ती म्हणल्यार कोंकणी। गोंयचे आमचे कुणबी, गावडे, वेळीप आनी खारवी भाव खंयची भास उलयताले? मराठी। खंयची भास उलयताले जेन्ना तांणी गांवकारी हांगा स्थापन केली? एन्शंट टायम, पुरातन काळान, तेन्ना ते एकामेका कडेन खंयची भास उलयताले? कोंकणी। जेन्ना हांव म्हज्या स्टुडंट्सांक, भुरग्यांक घेवन चंदीगड गेल्लो, तांचे कडेन कोंकणीन उलयतालो आनी तेन्ना एक ड्रायव्हर म्हज्या फुडें आयलो आनी तो म्हणपाक लागलो, तुमी गोंयचे काय म्हणून पावलो। ताणें म्हाका हो प्रश्न कित्या खातीर केलो? कित्याक? कोंकणी वयल्यान ताका कळ्ळें की आमची भास, आमी गोंयकार म्हणून। आमी जगान खंयी गेल्यार आमची एकूच वस्त आमकां आमची अस्मिताय दाखयता, ती म्हणटा ती कोंकणी। आमी एक ऍड करपाक जाय अशें म्हाका दिसता, कोंकणी इन देवनागरी एंड रोमी। कारण
गोयचे आमचे क्रिस्तांव भाव आदले तियात्रां किंवा चर्चीची सर्मन्स कितेंय जावं ती खंयच्या लिपीन आशिल्ली, रोमी लिपीन आशिल्ली. आनी एका सेक्शनाक आमी वगळून फकत देवनागरी म्हणपाक शकना. ऑफिशियल कायद्यान आमी आतां जर मराठी इन्क्लूड करपाचें ना, इन्क्लूड करपाक जाय रोमी. सो कोंकणी इन देवनागरी आनी रोमी. मराठी वयल्यान म्हणिल्लें आसा, मराठी तुमी वापरपाक शकता हें तुमकां म्हणिल्लें आसा. तरी आसतना तुमकां हांगा मराठी राजभास जाय. आमी म्हणनात की मराठी गोंयांत स्थान ना. आसा, लोक पत्रां मराठीन बरयताले, तशें हांव इंग्लिशीन पत्रां बरयतां, म्हणजे इंग्लीश म्हजी मायभास. व्हडली लढाई जाल्ली त्या टायमार कितलेशे आमचे भाव हाजीर आसले. पूण आतां अकस्मात कोण तरी येता. गोंयांत कितलेशे इश्यू आसात, गोंयांत कितले व्हडले व्हडले लढाई चलता, सगळे इश्यू सोड कोण तरी एकलो भायर सोदता दर एका टायमार फूट घालपाक. आमी गोंयकार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे आमी एक. आमी हुंयचेय जावं साश्टीचे वा भारतीचे आमी सगळे कोंकणी उलयता गोंयकार. खंयचो राजकीय पक्ष वा संस्था जो तेंको दिता वा आपल्या जाहीरनाम्यांक आश्वासन दिता वा मराठी ही गोंयची दुसरी राजभास म्हण जाहीर घोशणा करता, तांचेर गोंयचे कोंकणी भाशीक मतदार बहिष्कार घालतले असो आमी संकल्प करतात. मडगांव लोहिया मैदानार गोंयकारांनी एकठांय येवन मराठी राजभास करपाच्या मागण्यांचेर निशेध केलो. कोंकणी भास माय कोंकणी तितूंतलो रोमीन आनी देवनागरीन एकूच राजभास आसूंक शकता. मराठी महाराष्ट्राची राजभास जालेली आहा. आमचे खूब भाव मराठीन उलयता बरयता, पूण ही राजभास जी आहा ती एकूच जावन आता आनी ती आमची कोंकणी. तो आमी हे मुवमेंट फुडें दिवंक जाय आनी ताका फूल तेंको दिवंक जाय, जाल्यार रस्त्यारूय येवंक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.